21 फेब्रुवारी तांच्या शिवजयंतीक हो प्रोग्राम बऱ्या तरेन गोंयभर करतात आणि तातूंतल्यान सांखळी, मडगांव, पणजे, वास्को, फोंड्या आणि पर्वरी ह्या वाठारांतल्यान आमी म्युनिसिपल काउन्सिलांक घेवन और पंचायतीक घेवन तांच्या कडेन आमी वी आर सपोर्टिंग द पर्टिक्युलर कमिटीज थ्रू द म्युनिसिपॅलिटीज की ह्या वर्साची छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती बऱ्या दबाज्यात जावची म्हणून आणि आमचो पूर्ण गोंय राज्याचो कार्यक्रम जो आसा तो बिचोले मतदारसंघान बिचोले जातलो. सप्तकोटेश्वर नार्वे कडल्यान जी सुरवात आशिल्ली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची झुजलीचो हिंदवी स्वराज्या खातीर झुजलो ते सगळ्यो काणयो आज फुडें लोकांक कळपाक जाय. आमची हिस्ट्री लोकांक कळपाक जाय. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो वाटो गोंया खातीर कळपाक जाय आणि ताच्या खातीर जेन्ना आमी हे पूर्ण तरेन पर्यटन खात्यान एक जबाबदारीन आज 6 मतदारसंघान जेन्ना म्युनिसिपॅलिटीक आनी तांकां सपोर्ट करता पूर्ण फेस्टिवल बऱ्या तरेन आमी बिचोली मनयतले. बिचोलेचे डिटेल्स आमचे मित्र डॉक्टर चंद्रकांत शेटे बाब सांगतले. त्याच दिसा आमी सांजचे पर्वरी आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतळ्याचे उक्तावण करतले. वी विल इनॉग्रेट द स्टॅच्यू ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज एज अ ट्रिब्यूट टू हिम इन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि त्या दिसा सांजचो 6 वरांचेर जो कार्यक्रम थंय जातलो थंय जातकर ताच्या मागीर आमी थंय एक कल्चरल प्रोग्राम दवरिल्लो आसा शिव सोहळा आणि तो कल्चरल प्रोग्राम कंटिन्यू जातलो आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू. सो हे करता आसतना एक भुरग्यांक आमी इन्वॉल्व करप, बाकीच्यांक इन्वॉल्व करप आणि युवा पिढीक फुडली आमची छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कळून येवप हे खूप महत्वाचे आसा. आमचे अस्तित्व दवरता आसतना आमी फुडार पळयता आसतना आणि एट द सेम टायम गोंय जेन्ना आमी गोंयकारां पर्यटक येता इंटरनॅशनल नाल्यार डोमेस्टीक तांकां एक त्या दिसा आमची फेस्टिवल आमची छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कनेक्ट आमच्या गोंया खातीर इट मायट बी नेवल, इट मायट बी द आर्मी, हाव वी हॅज बीन कनेक्टेड, हाव वी हॅव बीन एबल टू सेव आवर टेम्पल्स एंड हाव वी हॅव बीन एबल टू सेव आवर सेल्फ ही सगळी आयडेंटिटी छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर जाल्ली पोर्तुगीज तेंपा वयल्यान ती काणी आज फुडल्या पिढीक करपाचो एक आमी विचार घेवन फुडें सरल्या. ताजे 18 तारखेक आमी ते 20 तारखेक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या TIT हॉलान ताजे वेपन्स आणि करन्सी जी तांच्या वेळा वापरिल्ली जाताली ताजे एक्झिबिशन 2 दिसांचे DIT पर्वरी थंय दवरिल्ले आसा. व्हड दबाज्यान जो बिचोलेचो कार्यक्रम जातलो ताजेर डॉक्टर चंद्रकांत शेटे हाजेर आनी डिटेल्स दितलो. नमस्कार. आताच जशें आमच्या टुरिझम मिनिस्टरान सांगले की ह्या फावटी आमी शिवजयंती सेलिब्रेट करतले, गोंयभर करतले आणि सगळ्यांचो व्हडलो प्रोग्राम जातलो जो सरकार पुरस्कृत प्रोग्राम जातलो तो आमच्या बिचोली तालुक्यात जातलो. आमच्या बिचोली जो छत्रपती शिवाजी मैदान आसा थंय जातलो आणि ह्या आमच्या हाका तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता पयलीं. आणि तशेंच म्हज्या बरोबर आसात आमचे गोंयाचे आमदार प्रेमीण शेट, आमचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे. सगळ्यांत पयलीं हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा की हो प्रोग्राम तांच्यांनी आमच्या बिचोली शहराक दिलो. तुमकां सगळ्यांक हिस्ट्री खबर आसतली की छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पदस्पर्श म्हणटा तो बिचोली शहराक लागलेलो, सप्तकोटेश्वर नार्व्यां लागलेलो. त्यामुळे हो जो प्रोग्राम आमी 2 दीस करतले. पहिल्या दिसाचो प्रोग्राम आसतलो तो आमी इनॉग्रेशन जातले, छत्रपती शिवाजी मैदानाचेर इनॉग्रेशन जातले. थंय भव्य दिव्य अशी स्टेज घातलेली जातली. ते आमी 2 दीस ते वातावरण एक मराठमय वातावरण कशें जातलें त्याचे तुम्ही जर तो छत्रपती मैदान पळयलात ती एंट्रन्साक आमी जशें साज दितली की जणू कितें किल्ल्यान गेल्ले तशें. इवन स्टेजीक सुद्दां किल्ल्याचो सगळो साज आसतली. आणि पहिल्या दिसा आमी इनॉग्रेशन जाल्या नंतर आमी 2-3 कॉम्पिटिशन दवरली. एक म्हणटा तशें अखिल गोवा वेशभूषा स्पर्धा दवरल्या, अखिल गोवा किल्ले फोर्ट म्हणजे जे करपाचे ती स्पर्धा आणि तिसरी अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा आसतली. आणि ही फुगडी हे स्पर्धा ऑर्गनायज करच्या खातीर आमी कमिटीज काडलेले आसा आमचे बिचीचे. ह्या कमिटीचेर आमचे जे मयाचे आमदार प्रेमीण शेट आसात, आमचे चेअरपर्सन कुंदन फळारी, आमचे सगळे काउन्सिलर आसात. तसे हे जे सगळे प्रोग्राम करपाक जी कमिटी आसा, जो सेक्रेटरी आसा तो दिलीप गारगरकर आसा, उपाध्यक्ष आसा तो राजन कटकडे आसा, गुंजन कोरगांवकर आसा, ते आसात हांगा सगळे जाण आयिल्ले आसात. आणि हे त्या दिसा आमी एक सत्कार करतले
अशे एक आम्ही 5-5-10 लोकांचे सत्कार करतले. 5 आम्ही बिचोली मतदारसंघातले, 5 मयाच्या मतदारसंघातले, ज्यांच्यानी खूपशे कॉन्ट्रीब्युशन केले छत्रपती शिवाजी म्हणजे जो कोण एक सिनियर आर्टिस्ट आसा त्यांनी शिवाजीचे कितलेशेच थोड्यांनी आमच्या बिचोलीन केल्ले आसा, कितलेशेच पार्ट केल्ले आसात म्हणजे दिलीप सांगतलो. सो तांचे कॉन्ट्रीब्युटले तांचो सत्कार आसतलो. दुसरे दिसा सकाळी आम्ही जी आमची जी रॅली भायर सरतली, बिचोलच्यान आमची रॅली भायर सरतली आणि ती आम्ही सप्तकोटेश्वर नारव्या वतले. थंय आमचे प्रेमीन शेठ मयाचे आमदार थंय ते तांची टीम आसतली. ते त्या दिसा अभिषेक करतले आणि तांकां घेवन परत आम्ही बिचोले येवन आमच्या बिचोले 2 स्टॅच्यू आसा. प्लस शाळेची भुरगीं जी आसात ती सगळी आमच्या बरोबर आसतली छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आणि आमच्या दोन्ही पुत्रांक आमी थंयसर हार घालतले. त्या दिसा सांजचे आमचे टुरिझम मिनिस्टर सीएम आमची आम्ही व्हडली रॅली काडटले आणि ही जी रॅली अशी आसतली की छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो हे जाल्लो शिवजयंतीचो जो सेलिब्रेशन जाल्ले ते सगळे राज्याभिषेक जाल्लो ते सगळे हे दाखयतले आमी. प्लस लेझीम आसतले, ढोल ताशा आसतले आणि दिंडी आसतली. अशी एक व्हडली करून आमी एक दिंडी आमचे एक्सपेक्टेशन आसा 3,000 ते 4,000 लोकांक हे करपाची आणि ते इनॉग्रेट आमचे सीएम आणि आमचे टुरिझम मिनिस्टर आणि हे जावन जाले काय परत प्राइज डिस्ट्रिब्युशन आसतलें त्या कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपेट जाले आणि एक मराठी प्रोग्राम आसतलो मराठी पाऊल पडटे फुडें आणि असो करून हो प्रोग्राम मातशे 10 पर्यंत जातलो. सो ह्या आम्ही खरेंच परत एकदा आम्ही आमच्या आभार मानता मिनिस्टराचे आणि खरंच त्या निमतान हे 2 दीस आणि ह्या निमतान हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगता की हो जो प्रोग्रामाक आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी मुद्दाम येवचें. आमी पर्सनली जाता तितली इन्विटेशन दिवपाक